की आदत पुरानी, नारी सम्मान की झूठी कहानी, कांग्रेस की आदत पुरानी, हाय 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 कांग्रेस पार्टी हाय हाय, मुर्दाबाद मुर्दाबाद कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, तो कांग्रेस को फेक दो. आसा मोठे संख्यान काँग्रेस पार्टीचे विरोध करपाक, कित्याक दिस पार्टी हॅज snatched our right. They have taken away something that has a lot of importance in our life away from us. 17 आणि 16 तारखेर आमचे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदींजीन पार्लिमेंटान स्पेशल सेशन आपोवन he called this session for passing of the women reservation bill, which would give us 33% of reservation for women. But somewhere the Congress party felt that our honorable Prime Minister and our party will get credits for it, and they could not see this win. Hence they opposed this bill and snatched our right away from us. I just want to request people that the coming elections, we have to give the Congress supporters an answer. When they come to seek our votes from us, we need to tell them on their face that they have taken away our rights, and why should we bend down our heads towards them and support them for the act that has caused us a lot of problems. Basically, it is something that we would always look up to, because it is a good thing for the women that our party, our honorable Prime Minister wants the women to rise. So many years the women have been kept behind. They have not been voicing out their issues, and finally when we could, from Beti Bachao Beti Padhao, we have taken this step to Beti ko decision making tak pahchao, and they have taken away this right from us. व्हड्या संख्येन यूथ जे आसा चलयां हाजीर रावन हांगा काँग्रेसीच्या अगेन्स्ट एक मोर्चा करता, आनी हो मोर्चा जे रिजर्वेशन बील आसले वुमन्सा खातीर ते रिजेक्शना खातीर आसा. आमी पळोवपाक शकता देशभर जेन्ना आमचे प्रधानमंत्रीन श्री नरेंद्र मोदीजीन जेन्ना रिजर्वेशन बील जाहीर केले तेन्ना देशभर लोक महिला खोशी जाली, तांकां उमेद येयली, तांकां एक रिजर्वेशन मेळटलें म्हणून. पूण जेन्ना हे काँग्रेस पार्टीन हे रिजर्वेशन बील डिसमीस केल्लें आहा तेन्ना बायलां खातीर हो एक खंय तरी फाटी मारपाचो एक असो डिसिजन जाल्लो आसा. आनी म्हाका दिसता जेन्ना आमची सोसायटीन म्हणटा दॅट विमेन आर दी बॅकबोन ऑफ दी सोसायटी, जेन्ना हे म्हणटा तेन्ना आमी खंय तरी पळोवपाक जाय जे आमचे काँग्रेस पार्टीन केल्ले आसा जे बायलांक महिलांक फाटी ओडीत आसा. तर आमी अशीच महिला सगळ्यात फुडें सरपाक जाय आनी बरें कार्य करपाक जाय. पूण जेन्ना हे काँग्रेस पार्टी अशें करता, रिजर्वेशन बील जर तेंच्यांनी कॅन्सील केल्लें आसा, जे इतलीशीं वर्सां आमचे बीजेपी सरकार रिजर्वेशन बील दिवपाक सोदताले, रिजर्वेशन हाडपाक सोदताले बायलां खातीर महिलां खातीर, तर आमकां पळोवपाक मेळटा ह्या एका वायट बुद्धीच्या म्हणूं येता त्या लोकांनी हे रिजर्वेशन बील कॅन्सील केल्लें आसा. आनी तांचेर हे शुवर एक वायट घटना ही. आनी आमी महिलांनी फुडें सरून हाका आमच्या बीजेपी सरकाराक आमी सपोर्ट करपाक जाय. महिलांक खंयचे ना खंय सगळ्याच स्थानांनी तांकां एक आपलो स्वताचो एक स्थान मेळपाक जाय. ते महिला ही खंयच फाटी ना, ती सदांच फुडें आसा. आनी खंयच्याच कार्यान ती आमी महिला जी आहा तेंच्यांनी आमी सकयल म्हणून समजूंक जायना. सदांच फुडें मुखार सरपाक जाय, तेन्नाच हो देश मुखार बरो. आमच्या माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांणी महिला रिजर्वेशन बिल पार्लमेंटान केल्लें आनी तें पास जालें ना, कारण 2/3 मेजॉरिटी मेळिना. आनी ताचें मेन कारण म्हणजे काँग्रेस पार्टीन ताका मेजर अपोज दिलो. आतां म्हणपाचें अशें की एक आयरनी म्हणटा तशें अजापाची गोश्ट, ज्या पार्टीन एक महिला पंतप्रधान दिल्या इंदिरा गांधी आसा, ज्या पार्टीची एक टॉप लिडर म्हणटा ती सोनिया गांधी आसा, अशा पार्टेन महिलांक खंय फाटी दवरले. कित्याक ते त्या पार्टेनूच सांगचे, कित्याक तें आमकां खबर ना. खूब वायट दिसता की आज खंय तरी आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी आशिल्ली
जे लोकल बॉडीजान जे रिजर्वेशन आसा जंय खूप महिला मुखार येवन लोकल बॉडीजान बरें काम करतात ते खंय तरी आमकां एका मोठ्या माध्यमाचेर हाडपाक एक ऑपॉर्च्युनिटी आशिल्ली कित्याक जेन्ना आमी पळयता केन्ना MP आनी MLA म्हणटा तो कारबार व्हडलो आसता महिलांक मातसो पूश जाय आसता कित्याक महिला ही फक्त भायर येवन काम करून त्या लिमिटेड रावू शकना तिका ताच्या भायर तिचें घर आसता संवसार आसता तिका खुबश्यो गोश्टी सांबाळच्यो आसता आनी त्यो सांबाळून जेन्ना तिका असो एक पूश मेळटालो की एक रिजर्वेशन की बाबा ही अमकी एक कॉन्स्टिट्युन्सी फक्त महिलांक रिजर्व आसतली आनी त्या खातीर तिका एक बरो चान्स मेळटलो आशिल्लो टू कम्पीट वीथ अदर लेडीज वील बी इन पार वीथ अस कित्याक दे वील बी इन पार वीथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज वीथ हर सो अशा टायमार जेन्ना हे बील प्रपोज केल्ले ते खंय तरी काँग्रेस पार्टीन अपोज केला हाजी खूब खंत आसा एक उमेद आशिल्ली की आतां फुडल्या फावटी जेन्ना आमकां खुबश्यो महिला दिसतल्यो आतां आमच्या सद्या आमच्या कडेन 3 महिला MLAs आसा ज्यो खूब बऱ्या रितीन काम करतात बरे इव्हेंट्स करतात आनी अश्यो आनी महिला भायर सरपाच्यो आनी महिला येवपाच्यो आनी महिला बऱ्या रितीन काम करपाच्यो म्हणपाचें म्हणल्यार जी महिला इज अ मल्टीटास्कींग पर्सन बायलांक मल्टीटास्कींग खूब बरें जमता आनी पॉलिटिक्सान मल्टीटास्कींग हें करपाचें आसता सो बायलांक पॉलिटिक्स हें खूब बरें फक्त तांकां एक पूश जाय आशिल्लो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन दिल्लो हें बील पार्लमेंटान प्रपोज करून बट काँग्रेस पार्टीन तें अपोज केला हाजें खूब आमकां वायट दिसता आनी हाजी खंत आसा म्हणून आमी आज जमल्या फ्रॉम फ्रेंचिंग बोर्ड वॉर्ड नंबर 19 थंयच्यान आयज आमी ही जी यूथ आसा म्हणजे आमची जी पळोवंक वचत जाल्यार यूथ बऱ्या संख्येन हांगा जमिल्ली आसा एक बील पास केल्लें तें म्हणजे वुमन रिजर्वेशन जितून आमकां बरें दिसतालें की आयज एज अ वुमन हांवूय इलेक्ट जावन येयल्लें आसा अशें म्हाका दिसतालें की हें बील पास जावंक जाय आसलेलें आनी अशें बऱ्यान आमच्या बायलांक फुडें एक रायट मेळपाचो की आपल्या मनशां खातीर कितें तरी बरें काम करून दाखोवपाचें आतां पळोवंक वचत जाल्यार आमच्या असेंब्लीन पळोवंक वचत 3 MLAs आसा आमकां अशें दिसतालें की आनीक बरें हितूंतल्यान बऱ्या संख्येन MLAs वाडूंक जाय आसलेले खंय तरी काँग्रेसान आमकां हे फाटीं ओडून घेतला नरेंद्र मोदी जी आमचे प्रायम मिनिस्टर जे आसा तेंच्यांनी एक बरो फुडार घेतलेलो की हो देश फुडें व्हरच्या खातीर ह्या देशाक बऱ्या हितून फुडें सरच्या खातीर एक बायलांचो खंय तरी हात बरो अशें म्हणटा की एका दादल्या फाटल्यान बायलेचो हात बरो आसता म्हणून तशें म्हाका अशें दिसता की जर आमी बायलां आयज पळोवंक वचत जाल्यार आमी बायलां खंय कमी आसा खंय तरी कमी आसा काय म्हूण विचारता सगळ्या सेक्टरांनी पळोवंक वचत जाल्यार आमी बायलां आसा कम्पिटींग विथ द मॅन सो म्हाका अशें दिसता की हेंच्यांनी हो विरोध करून आमकां एक निशेध करून दिला की बायलां फुडें सरपाची आनी हेंच्यांनी बायलांक आमच्या फाटीं ओडला काँग्रेसा खातीर हांव मागता आमच्या आजच्या गोंयच्या बायलां कडेन तशेंच हांव मागता की देशभर आमची जी बायलां आसा हेंच्यांनी फुडें येवपाचो आमकां सपोर्ट करपाचें आनी कितें तरी आमी फुडें बरें करतले म्हणून BJP पार्टी कितें तरी आमी बरें फुडें करतली म्हणून बायलां खातीर आमी मुखार काडपाचें आसा ते सगळ्यांनी आमच्या वांगडा येवचें आनी बरो असो कितें तरी आमकां हें करून दाखोवचें सगळे नॉर्थ गोवा आनी इन एंड अरावंड म्हापसा हांगातली सिटीजन्स आनी सगळी चडशी युवती कार्यकर्ता आयज हांगा युवती कार्यकर्ता आनी आमी सगळे सिटीजन्स हांगा आयज जमला तेजें कारण म्हणजे तुमकां सगळ्यांक खबर आसा काँग्रेस पार्टी आनी तेजे कॅरेक्टर ऑफ काँग्रेस पार्टी हे नारी शक्ती अधिनियम बील तेंच्यांनी लोकसभेन आपल्या पावर जो तेंचो MPचो जे वोटींग आसले ते अगेन्स्ट मारून ते हे बील उडयले पण हे एकूच बील न्हू जे तेंच्यांनी उडयला हेज्या पयलीं 2014च्यान जितल्यो गजाली नरेंद्र मोदीजीन हाडल्यो त्यो सगळ्यो तेंच्यांनी उडयल्यो पयलीं म्हणजे जनधन अकाउंटाचे बील हाडले ते उडयले सेकंड आर्टिकल 370 जे बील हाडले तेकाय अपोज केलो थर्ड सिटीजनशीप अमेंडमेंट बील हाडले तेय अपोज केलो ताज्या मागीर रेफ्युजी म्हणजे CAAच्या अंडर रेफ्युजी जे हिंदू रेफ्युजी आसात पाकिस्तान आनी बांगलादेश तांकां इंडियन सिटीजनशीप दिवपाची आसली तेका अपोज केलो ताज्या मागीर आतां कितल्योश्योच गजाल तुमी जी गजाल पार्लमेंटान काडला त्या गजालीक तेंच्यांनी अपोज केला सो हितूंतल्यान एक मानसिकता काँग्रेसीची दिसता की नरेंद्र मोदी जे करता तेका अपोज करप ते मागीर देशाच्या हितान आसूं या देशाच्या बऱ्या खातीर आसूं तांकां ते कांयच पडलेलें ना तांकां आपली राजकीय पोळी जी आसा ती भाजपाक कशी मेळटा हेजेर ते विचार करता आनी त्याच पॅरामिटरांतल्यान तेंच्यांनी आयचे नारी शक्ती अधिनियम बील हे तेंच्यांनी ह्या फावटूय तेंच्यांनी उडयले हांव इतलेंच सांगता की काँग्रेस पार्टीक देशाची अजून मूड खबर ना तांकां बायलां मदीं जो आक्रोश आसा तुमी गोंयान कितलेशेच कडेन पयला आसतले कॉलेजींतल्यान सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आसतले महिला मंडळ आसतली प्रत्येक जाण उठला आनी काँग्रेस पार्टीक आयज अपोज करता आनी देशभर इतलो अपोज चालू जातलो की फुडल्या येणाऱ्या इलेक्शनाक तांकां घराघरांनी बायलांक तोंड दाखोवपाचे आज ते हिम्मत उरची ना
सो हांव सगळ्यां कडेन मागता की पूर्ण समाजान एक जावन काँग्रेस पार्टीचो निशेध करपाक जाय, कारण हे अत्यंत इम्पॉर्टंट बील इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियाज हिस्ट्री. अशें इतलें इम्पॉर्टंट बील आशिल्लें 33% रिजर्वेशन बील ते तेंच्यांनी उडयलां आनी हांव हेजो निशेध करता एज अ सिटीजन ऑफ दीस कंट्री अँड ऑल दीज कलिग्स ऑफ ऑल दीस यंग वुमन हू आर इन देअर डिफरंट फिल्ड्स. हांव सगळ्यांक मेळून हांव सगळ्यांच्या वतीन हांव निशेध व्यक्त करता आनी हांव मागता की येणाऱ्या काळान इलेक्शनाक काँग्रेस पार्टीक धडो शिकोवचो. थँक्यू.